लोकांक जांकां गरज आहा पळय ते मुद्दम येतात, टायम करून येतात, इंट्रस्ट दिवन येतात. पण खंय तरी काही NGO, काही हांव सगळे म्हणिना, काही NGO ताका इन्स्टिगेट करतात. एक्चुली ज्या जाग्यार NGO वचपाक जाय, आतां पर्यावरण ज्या जाग्यार राखपाक जाय ते दुर्लक्ष करतात. म्हाजो आरोप करता तांचेर. तर हांव म्हाजो मांद्रे मतदारसंघाचेर उलयतां, बाकीचे उलयना. ज्या जाग्यार पर्यावरण म्हणटा ते राखपाक जाय ते दुर्लक्ष करतात. कित्याक करता ते हांव नकळो. काही NGO जे आसात ते ब्लॅकमेल करतात. पण NGO सगळ्यांनी जे गोष्टी नाका जाल्यार ते भ्रश्टाचार जाता लोकांक. खंयच्या हांव तुमकां विचारता, कोस्टल बेल्टाक जे धंदो करतात, पोट भरतात, कोणाक नाका ते प्लॅन स्क्रॅप केलो आनी नवीन प्लॅन जाय असो. आमी पयर पेडण्या मिटींग घेतली, आदरणीय मंत्री आमचे आसले, एनवायरमेंट मिनिस्टर. आमी सांगतात, मिनिस्टर परत परत सांगतात तुमकां जाय तशें जातले, स्क्रॅप करतले आनी प्रत्येक पंचायतीन आपण स्वता येवन तुमचे घराणे येतले, तुमकां जाय तशें करून दितले. आयकुपाकच करूंक ना. भितर वचपाक रेडी असले तांकां हाताक भायर धरून भायर काडटात. वॉट इज दीस गोईंग ऑन? असल्यानी आमी पर्यावरण राखतले? असले NGO आमी NGO म्हणटले? NGOनी म्हणटात ते आपले NGOची ड्युटी कितें ती जबाबदारी सांगपाक म्हणजे जाणून घेवपाक जाय आनी लोकांक बेश्टे भटकावपाचें न्हू, लोकांक सपोर्ट करपाक जाय. वी आर रेडी. जे लोकांक जाय पळय ते मिनिस्टर आमी MLA रेडी आसात दिवपाक. पण NGO अननेसरी ते प्रॉब्लम क्रिएट करतात. ते करचें न्हू. तांच्यांनी सपोर्ट करचो आमकां सपोर्ट करचो, ह्या गोंयच्या जनतेक सपोर्ट करचो आनी जाता तितले बेगीन जे आमच्या गोंयच्या जनतेक जाय ते करून घेवपाक संदी दिवची. मुद्दम मिसगाईड करता लोक करिना. फॉर एक्झाम्पल तुका सांगता, माझे कोस्टल बेल्टाक 4 पंचायती लागतात. मोरजी, मांद्रे, हरमल, केरी. अरे 4 पंचायतीचे पंच, मेंबर, सरपंच सगळे इवन इफेक्टेड लोक जे आसात ते असतात. पण तांकां थंय भितर हॉलान प्रेझेंटेशन आयकपाक वचकच दिनात. आनी कोण हे नॉट फ्रॉम मांद्रे, आवटसायडर, तांकां कितें पडलां? I am concerned with my people, problem of my people. I am there with the help of our minister, with the help of our honorable chief minister. दिवपाक रेडी आसात, आमी दिवपाक, लोक घेवपाक रेडी आसात. पण काही जे NGOज आसात अननेसरी तांकां हे करतात, इन्स्टिगेट करतात.